आयज हांव शापोरा कॉपरेटीव सोसायटीचो चेअरमॅन आहा। आज कितके फाटी तरी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागलें, वचून सांगलें, फिशरीसाक सांगलें, अरे बाबा आमकां कितें बोटी बांदपाची तरी युद्धां करून कितें तरी एक मोडपाची आहा ही जेटी। आयज ही तुफानाची या गव्हर्मेंटा कडेन सगळी शिकवाणी असलेली, सांगलेलें बाबा हे तुफान येता त्या प्रमाणे आमी बोटी दवरलेल्यो बांदून बांदतले खेका हे स्टॉर्म तुटून हो धोको मोडपाचो आहा। आयज ह्या वादळाची ह्या गव्हर्मेंटा कडेन कितेंच सुविधा जावंक ना। कित्याक हांव सांगता ना, निधीन तरी ह्या फिशरीज मिनिस्टर आसा पळय तो सांगतालो आपूण अशें सांगता तशें सांगता, फक्त फटाशेची कामां। आयज जे वाटयले ते आमकां देवान। आयज दिसता पळयात तुमी हे बोटी खंय फुटलेल्या दिसता पळय, बोटींची हालत त्या बोटींचे भितरल्यान चिड्डून हे सगळे बोटीचे चिड्डले। गव्हर्मेंट सांगता रे गव्हर्मेंटाक आयज आमची सबसिडीच दिवपाक ताकद ना। 3 वर्सां जालीं आमी रडटा हांगा। हे धक्याचेर येवन एकूच मिनिस्टराक विजीट दिवंक जायना। तेच्या पयलीं आसलेलो आपलो मिनिस्टर ताणें सांगलें, आतां तो सांगता फिल्म येता म्हणून एसांब्लीक सांगलें ताणें, पूण तरी आसतना येवंक ना। तुमकां व्हरून दाखयता थंयसर हांव कितें पळय घडलां आनी तो कसो कचऱ्याच्यान कितें अन्नता जालें पळय ती रिकोटी। आतां ही तुमी पळयात, आतां ही बोट ही आहा न्हू पुरुजान की वयर काडपाक खूब मुश्कील आहा। कशी तरी कशे भाशेन ताका सांबाळून काडूंक जाय, ना ती वयर काडटाना फुटोवंक शकता। कित्याक आमच्या कडेन रेयली ना, आमी हे मिशिनां केली तरी आतां तेका लागून ते गव्हर्मेंट पळोवंक जाता येवन तरी एक दीस तोंड तरी दाखयलां नाल्यार बरें। एक फक्त WIDचे मनीस येयले अमकें केलें तेच्या उपरांत कितें आहा। आनी हें पळयात आनी हांगर वचोंक आतां भायर गावतलो आनी तो धुंवर सगळें फिनीश आनी कांय ना। आनी तुमी कितलेंय केलें जाल्यार तुमचे कडेन जावपाक ना हो समुद्र बीन जावपाक ना। हो पळय बोटी वचोंक गावना त्यो, कळ्ळें। 6 म्हयने बोटी वयर उरता जून ते ऑक्टोबर पासून आनी 6 म्हयने चलता। 6 म्हयन्यांसून 3 म्हयने सुद्दां भायर वचोंक गावना। जेटी तेन्ना तुम्ही मागलेली पण अजून पासून कांयच हे करिना सरकार। कितें केलां सरकार? येते पळय आतां सुद्दां लोकांक बसपाक येते फोटो मार ते सुद्दां केलां, ते पळोवन 100 पावट गेले। सरकार ना, सगळें करप्शन। सरकार कायदो काडटा पूण हे करप्शन करपी पळय बसल्यात ते जाणा। 2 नये फलायले करप्शन करून गेले, पूण आमी सांगता तसो बांदीत जर हें नस्त करीत जाल्यार परत घालना, नाल्यार करप्शन हांकां कशें गावतले। हे करता ते कायदो केला तुका रिपेरींग केल्लें दिसता जाल्यार हे बोबडी मारता कितले पावट। येते पळय येते मोडल्यार सारकें करिना येवन पळोवन फुडें तें पळय। आतां तुमकां गव्हर्मेंटाक उत्पन्न जालें, तुमकां करप्शन करूंक गावात जाल्यार तुमी करतात थंय फायली वयर काडटात। जेन्ना 2 वेळा जेन्ना नस्त हाडलें, कोट्यांनी रुपया खर्च केलो, करप्शन खाल्ल्यात तुमी। कितें जालें नसताचें? आहा थंय बोटीक वचोंकूच गावना। 6 म्हयन्यांसून 3 म्हयने बोटी वचोंक गावना। तितून आमी कितें तरी सांबाळून कितें तरी करूंक शकता। 3 वर्सां जालीं सबसिडीच ना। अरे आमचे पयशे दे, आमी तुमचे कडेन भीक मागना मरे। डिझलाची सो अजूनय ना मरे। आमचे कडेन प्रूफ आहा, आमी आतां कितें भीक मागपाची केन्ना येतली? तर मिनिस्टर येतले वयतले, फक्त मिनिस्टर कितें फक्त कुटपण बेती म्हणजे कितें तांकां LED लायटी पळय आहा तांकां विजीट दिता ते। म्हणजे LED लायटी म्हणजे तुमी गोंय काबार करा, कॅजिनो कशें हाडले आनी गोंयान आतां कोरोना पसरलो तशें जालें। आयज तर कॅजिनो जर बंद केले आनी तर भायल्यो गाडयो येना जाल्यार आयज गोंयान कॅजिनो हे कोरोना आसचो नासलो। हो युद्ध केला तेंच्यांनी, हे गव्हर्मेंट कितें खबर आहा रे? कशी सालवार केल्ली आहा थंयसर ती फक्त देवाचें युद्ध। तुफानाचेर लोकांनी खेळ खेळून ताका सपोर्ट आमी वयर काडपी सगळे गांवन वचून एक झूटसान ती बोट हाडून धरली, तरी कशी पुढे वयर काडली। तर त्या युद्धाक कांयच संकट ना। आमी म्हणिना की गव्हर्मेंटान, पूण गव्हर्मेंटा कडेन हेजी कितें तरी ह्या संकटाक कितें तरी आसूंक जाय आसलें। आयज आतां फुटलें आमकां ते सबसिडी आमकां दिनात, हेजो सांगता तो कितें नुकसानी जालें ती धाड। आतां हे धाडटा आमी नुकसानी ती गव्हर्मेंट पळोवया केन्ना दितलो ते आनी कितें करतलो ते कळोंक जाय न्हू। आयज व्हडयो गेले पळय तेंचे बोटकारचे व्हडयो गेल्ले आहा, आयज तेंचे त्यो व्हडयो ना जाल्यार धाकटे बोटकारचे थंय वयर भरल्यार पाणी रस्त्यार। आमचे वॉटर टँक उदीक घालता थंयसर हे शेतीच्या वयर उदीक वचून त्या फिशरीसाचे मनीस आहा तांकां सुद्दां खबर आहा अशी आमचें संकट येयल्लें। आनी देवान हें टाळ्ळां म्हणून आमी कशे भितरल्यान घालून दोरयो घातले। तुमी ह्योय दोरयो पळयात तरी आतां मातश्यो दोरयो काडलेल्यो आहा, कित्याक आमी थंय पासून घातलेल्यो। हेजेर आपूण म्हाका दिसता
ह्या गोवोरमेंटान जे फिशरीज आमकां सांगलें तितकें संकट टाळपाक तेंचे कडेन कितेंच वेवस्था ना.